ते सांगतात आमकां भायले लोक येवन की तुमच्या कितल्याशाच मतदारसंघांनी आपली 2 ते 10,000 मतां आमची आसात. तुमच्या म्हणजे कितें तुमच्या लोकांक तुमचे जे आमदार निवडून दिता तांकां आमी निवडून दिता असो ताचो डायरेक्ट मॅसेज एक्चुअली. आनी फॅक्ट कितें विधानसभेत निवडून आयिल्ले कांय आमदार इलेक्शनाक तांकां व्हरून भाशणांय करून घेता तांच्या कडल्यान. ज्या भागांत कन्नड मतदार आसात थंय सिद्धना मेट्टी सारको म्हणजे सिद्धना मेट्टी हो बारीक लिडर न्ही तसो. बरोबर. तेच्या फॅमिलीन थंय कर्नाटकान आमदार बिमदार आहात. बरो लिडर तो हांगासरलो आनी तिणें आतां कन्नडा भवन सुद्दां वेर्ना हाडला कर्नाटक गव्हर्मेंटाच्या पयशान फंड घेवन. सो तो बरोच लिडर तो हांगासरलो त्यांचो. पूण जाला कितें की हेंचो वापर करून आमचेच गोंयकार लिडर जे आसा राजकारणी ते इलेक्शनाक बरोबर तांकां हाडटात आनी कन्नड वोट्स जे आहात ते घेतात आनी आमदार जातात. सो तेजे चुकीचें कांय उलोवना तो. पूण तो जे उलयला तेतूंतल्यान आतां गोंयकारांनी एक सीख घेवपाक जाय, एक मातसो बोध घेवपाक जाय भितरल्यान की बाबा रे गोंयकारांचें कितें म्हणजे गोंयकार आतां म्हणजे क्लेम तरी करूं शकता की बाबा तूं म्हाज्या खातीर आमदार जाला किंवा आमची वोटींग तुका पडटा म्हणून जाल्यार ना. हेंच्यांनी दाखोवन दिला की तुमचे जे बरे बरे लिडर आहात ते आमी निवडून दिता. आयज तर मेती म्हणटा की दॅट वी ऑल्सो हॅव अ सायजेबल स्टेक इन क्वॉलिटी ऑफ द स्टेट. या सो आय मीन इट इज अ फॅक्ट. तूं खंय पळय बस्तीज आनी आमच्यो वोट बँक्स आसा हेज्यो मायग्रंट्साच्यो तेजेर यू कॅनॉट डू एनीथींग अँड हू इज क्रिएटेड दोज. आतां तेणी म्हणलें म्हणून तुमकां दूख भोगली. इट इज अ फॅक्ट. उलयतना तेणी तसोच उलोवप जालें मेटीचेर की तेणी सांगलें आमी कन्नडा म्हणजे आमी हे आनी आमकां संदी दिवची. आमचे आतां हे आहा झेडपी टिकेट मागल्या आमदारा कडेन तो आमदार पण उलोवंक येवना. तेणी स्टेटमेंटेचेर विजयान जसो स्टेटमेंट केलो पळय न्हू की आपूण तेंच्या मताचेर निवडून येवना तशें अशे कितलेशेच आमदार आसतले ते डेरिंग सुद्दां करचे ना स्टेटमेंट करपाचो. सो ती सिच्युएशन एप्रिशिएट करपाक जाय. तेणें सांगलें प्लॅटफॉर्माचेर ह्यो गजाली आनी ही भाशा फक्त मनोज परब आनी विजय सरदेसाय उलोवपाक शकतात करू शकतात. आनी कोण ती भाशा उलयतलो. हांगा तुगेले राजकीय पक्ष तुगेले कितली जाण तुगेले युपी सावन हांगा येवन स्थायीक जाल्यात हांचेर तुगेली कोश्टकां काडपाक लागल्या सद्या. फुडली इलेक्शनां तांची मतां जाय म्हूण. बिहारा सावन कितली जाण आयल्यात, महाराष्ट्रांतल्यान कितली जाण आयल्यात अशी कोश्टकां तयार करपाक लागली न्ही.